रिकॉर्ड काढून पळया. सिल्वरान सगळी प्रॉपर्टी कंपनीची इकलेली हा हाऊसिंग बोर्डात. जेन्ना चेअरमॅन आसलो सिल्वेरा 39/5 48/1 हुंची सर्वे नंबर पळय तेणी सगळी हाऊसिंग बोर्ड उरका पळय हाऊसिंग बोर्ड आहा आमचे उमदीदार सगळी तेणी घेतलेली आहा. सर आम्ही सांगू ना सांगता बोलू किती सांगून आणले कॉल करून बघा. तुमचं हे दाखय तुका परमिशन किती असते दाखय म्हाका परमिशन काय नसतं. नाल्यार परमिशन नासतना तू कसं करता आमकां कितें सर्वे पासून तू परमिशन नासतना कसं करता पुलिसे कॉल परमिशन नासतना तू सर्वे कसं करता गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टीन तू सर्वे करता विदाउट परमिशन काय यो यो दाखयता तू किती केलं तुमचे यो पळयला मरे तुम्ही तुम्हीच करपी मरे मार्क्स हा? केला मरे आजचे पण असता का 5 मिनिटां भितर हांगा पावूंक जाय नाल्यार तुजेर बूक जातले सगळे तुमच्या हांगा चड जाला इनलिगल एन्क्रोचमेंट करता आख्खे जागे खावपाक सोदता आमचे गव्हर्नमेंटाचे जागे तुम्ही कितें तर बांदूंक सोदता करून तुमकां खावपाचें हे मरे प्लॅन कितें प्लॅन आसलो तर दाखय मरे ना सर आमकां प्लॅन घे फोन घे आनी आपय आपय मरे घराचो कोणतो आसूं घे फोन घे घरा सांग आपूण आतां अरेस्ट जावपाचो म्हणून तूं येता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तांकां सारकें अरेस्ट करून तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. फॉरेस्ट एक्ट खंयचे एक्ट लागता A to Z एक्ट लागपाक जाय. पुलिसांकूय सांगला आमी हावजिंग बोर्डाकूय सांगला आमी हावजिंग बोर्डाचो मिनिस्टर आसा तेकाय सांगतले तेकाय लेटर घालतले आनी तांकां सांगतले की हेजेर थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय नाजाल्यार हावजिंग बोर्डाचे अशे जागे चोरपाक लागले नाल्यार काय दवरपाचें ना कित्याक आयज लोकांक कितले त्रास जाता जागे मेळोवपाक लागून आनी हे कितें आसा 9 मीटर रोड कोणाक 9 मीटर रोड लोकांक कळपाक जाय की 9 मीटर रोड कित्याक बांदता कोणाक समज बारीकशे घराक वचपाक जाय जाल्यार 3 मीटर मारतलो मात 9 मीटर म्हटल्यार मेगा कन्स्ट्रक्शन कितें तरी हाडपाक सोदता आनी हेका लागून तेंच्यानी 9 मीटर बांदला सायडीच्यान 3 मीटर सोडला म्हटल्यार बापायले बेस जाल्ले आसा. आयज गव्हर्नमेंटाचे जागे बापायले बेस जाला आपणाक जाय तशें हाडोय आपणाक जाय तशें बांदा आपणाक जाय तशें करा. सो हेजेर सगळे डिपार्टमेंटांनी सिरियसली एक्शन घेवपाक जाय. हांव फॉलो अप करतलो आनी विधानसभेनूय मांडटलो हे खोपोवन घेवपाची आमी कशेंच खोपोवन घेवपाचें ना. हितून कोण कोण इनवॉल्व आसा तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी तेंचेर FIR लॉन्च जावपाक जाय बूक जावपाक जाय आनी तांकां सजा मेळोवपाक जाय. केस घातल्या ती केस फाटी घेवपाची आनी जेन्ना ती केस फाटी घेतली तेन्नाच आमी खंय ना खंय हांगा ग्रामसभा घेतले अशें जावंक शकता. तुमी नाल्यार घेवचें ना नाल्यार घेवची ना. सो अशें जावपाक शकता नाल्यार सगळे अशेंच करतले आमकां ग्रामसभा घेवपाक नाका रेजोल्युशन घेत रावतले. पूण हे मंत्रीच्या कानार घालूं ना तुमी सगळ्यांच्या कानार पडलेलो आसा. सगळे कान बंद दोळे बंद नाक तोंड बंद सगळे बंद. कित्याक बंद हे तुमी विचारा. हे मोहीन गुदिनोक तुमी विचारा कित्याक तुवें सगळे बंद करून दवरला म्हणून आनी कित्याक कनेक्शन आसा हेवूय आमी टायम येता पळय कित्याक लागून बंद केला तेंय एक्सपोज करतले. तुमकां सगळ्यांनी सांगलें आनी एक्झॅक्ट कितें जालां तें ऑलरेडी सांगलेलें आसा कितली झाडां कट केल्लीं आसा. सो अशी जर इनलिगलिटी चालत उरली आनी अशें समज सगळे ओगी रावले आनी हांकां अशें करीत दीत रावले आतां बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी खूब कडेन चालू आसा हें तुमकांय खबर आसा कित्याक खूब जाण रिपोर्टिंगूय करता आनी आमकां जेन्ना कळलें तेन्ना आमी जबजबीत पावले हांगा मॉर्निंग सकाळच्यान आमी हांगाच आसा आमच्या भुरग्यांक धाडले मागीर हांव येयलो आनी सायटीर पळयलें कितें जालां तें ऑफिसरांक आपयलें पयलें हांवें सगळे डिपार्टमेंटान इन्क्वायर केली की वेदर तुमी परमिशन दिलां हावजिंग बोर्ड डिपार्टमेंट जावं आमचो PWD डिपार्टमेंट आमची जी पंचायती कडेन पंच मेंबराक विचारलें की बाबा तुमी रेजोल्युशन घेतलां कितें तरी ते तेंच्यान ना येयले. मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक विचारलें की तुमी झाडां कट करपाक कितें दिलां. सो सगळ्यांनी ना म्हटलें. तेन्ना आमी सगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जावं हावजिंग बोर्ड डिपार्टमेंट जावं जे बाकीचे डिपार्टमेंट आसा तांकां सगळ्यांक आपयलें हांगा आनी सायड इन्स्पेक्शन करपाक. आनी जेन्ना आमी पळयलें तेन्ना हांगा इतलीशीं झाडां ऑलमोस्ट 42 जी झाडां मेजलेलीं आसा ऑलरेडी ती झाडांचेर डॅमेज जाल्ली आसा आनी अपलिफ्ट ऑलमोस्ट 35 झाडां अपलिफ्ट जाल्लीं आसा. सो हें समज जाता जेन्ना गव्हर्मेंटाचो जागो आमकां खंय ना खंय कितें बेनिफिशियली लोकांक मेळपाक जाय जावं जे सरकारान कितें आपणाक लागून दवरला आपूण कितें करपाक लागून दवरला सो हो बेनिफीट सगळे गोंयकारांक मेळपाक जाय. आनी समज अशें कोणीय येतले भायले हे आयज कितें जाल्लें आसा हे भायले येयल्या तेचे कडेन कांयच ना. सर्वेयर म्हटल्यार लेबर कार्ड तेंचे कडेन कोणा कडेन ना. सर्वेयर म्हणून तेंचे कडेन कांयच डॉक्युमेंटेशन ना कांयच प्लॅन ना तेंचे कडेन कांय इस्टिमेट जाना इन्स्पेक्शन करपाक लागून रिपोर्टिंग करपाक लागून कांयच ना. A to Z आयज कोणूय भायले येता आनी आमचे जागे खाता हांगा गोंयकारांक जागे मेळना. हावजिंग बोर्डाचे जे जागे आसा हांगा लोकलांक कितले जाण घरां ना. आयज लोक लोट्टा 4-4 5-5 जाण गोंयकार आसा ते एक घरांत रावता आयज तांकां जागो मेळना. मात हे जागे आयज हे चोरपाक आयज येयल्या ताका विचारलें हे चोरपाक तुमी येयल्या हे आयज तुमी नांवां पासून सांगता फोटींग नांवां सांगता नायक सांगलो तो म्हणलो म्हणजे गोंयकारांची नांवां आसा ती तुमी चोरून आनी चोर गोंयकार म्हणून दाखोवंक सोदता. हे फोटींग हांकां अरेस्ट करून हांकां जेलीन बसोवपाक जाय.
आयज सरकारूय तांकां आवड दिता, हे चोरता तांकां आवड दिता. म्हटल्यार हे समज बांदलेले न्हू आनी आमी समज हांगा पावनासले हांकां आवड शुअर मेळटालो न्हू. गोंयकार कोण आसा पळय ते कोण इनवॉल्व आसा पळय तेंचेरूय एक्शन जावपाक जाय. गोंयकार सोडपाक जायना. कोण गोंयकार इनवॉल्व आसा तेंचेर एक्शन आयज हांगासर गिरीश आयज हांगासर येदे व्हडलें डिफॉरेस्ट्रेशन जाता, हांगासर झाडां उडयता, आयज खंयचोच ऑफिसर हांगासर येना आनी आमदाराक घेवन इंटरव्यून जावचें पडटा. हेचेर कशें तरेन ऑब्वियसली आतां सद्याक कितें चालू आसा सगळ्याक इंटरव्यून आमदाराकूच जावचें पडटा. कारण अशें जाल्लें आसा खंय ना खंय प्रेशरायज करपाचें, खंय ना खंय आनी दबाव हाडपाचें सगळें चालू आसा. आनी कोणाच्यान प्रेशर हाडटा, कोणाक लागून करता, कितें बिल्डर लॉबी आसा हें सगळें एक्सपोज करतले आमी. सो सगळ्या ऑफिशियल्सांचेर प्रेशर आसता म्हणून ते हांगा ऑब्वियसली प्रेशर आसता म्हणून एखाद्या येनासतले. आमी जेन्ना तांकां सांगता तेन्ना ते येता. विरेश तू पत्तो गौतम म्हणटा कितें कोण आसतलो पळय गौतम म्हणून आमी तरी जाणा आतां सरपंच म्हणटा. हेच्या पयलीं गौतम म्हणून एक्स डेप्युटी सरपंच आसलो हें तुमकांय खबर आसा. आनी तो परत गौतमाचें नांव घेतालो. आनी तशेंच जो गौतम म्हणटा ताका फोन मारून दाखयलो ताचो नंबरूय आसा, लावड स्पिकराचेर घातलो तो रिकॉर्डेडूय आसा. सो गौतम कोण हें सगळ्यांक खबर आसा. कुर्काच्या लोकांक आतां भायले बाकीच्या लोकांकूय कळटलें कोण गौतम तो आनी कित्याक लागून हें करता तें तुमी गौतमाक विचारपाचें. कुडका आतां ग्रामसभा जायना कितलो तेंपूच जालो ग्रामसभा जायना. आतां हो इशू एक जाला पळय तुमकां दिसना ह्या इशूचेर तरी हें भासाभास करपाक ही कुडकाची ग्रामसभा जावची म्हणून. पळय हें आतां खतखतें जे करता पळय हे सगळीं चोरपाक खतखतें करता. हें सगळीं चोरपणां चालू आसा. आनी हें कित्याक लागून करता हेंच करपाक हें खावपाक लागून. आनी हेका लागून ग्रामसभा घेयना. आनी हितून खंयचो मिनिस्टर इनवॉल्व आसा तेंय म्हाका खबर ना. कित्याक जो हो आमचो पंचायत मिनिस्टर आसा तो पासून आतां कांय उलयना ग्रामसभा जायना म्हणून. तो आमी कलेक्टर हेका सांगलें आमच्या DOPक सांगलें, आमच्या BDOक सांगलें ग्रामसभाच काडिना. म्हटल्यार आयज जो पंचायत राज बूक आसा तो बेश्टो नांवा पुरती उरलेलो आसा. ते लॉ आसा तो नांवा पुरती उरलेलो आसा. आनी सरकार आपणाक जाय तशें चलयता. आयज तुमी म्हणटा आमी आत्मनिर्भर भारत करतले म्हणून स्वयंपूर्ण गोंय करतले म्हणून. खंयचे स्वयंपूर्ण करतले? अंत्योदया म्हणटा खंय गेली? खंय गेले अंत्योदया? म्हटल्यार प्रत्येक जाणाक नागरिकाक तुमी रायट दितले म्हणटा. आमी कोणाक हें करिना, डिफरन्शिएट करिना म्हणटा. सो डिफरन्शिएट जेन्ना करिना म्हणटा तेन्ना करून दाखोवपाक जाय सारकें. आयज हे सगळे कुर्का बांबोली विलेज पंचायतीचे सगळे ग्रामस्थ आसा ते सांगता, लेटरां करता, परत सांगता, रिमांयडर दिता. आमी ग्रामसभा कित्याक घेयना? आनी जेन्ना ग्रामसभा घेयना थंय आनी एक रेजोल्युशन मांडटा की तुमी कितें कंप्लेन केल्या ती फाटीं घेया नाल्यार आमी ग्रामसभा घेतली म्हणून. सो अशें जावंक शकता? कंप्लेन घ्या अशें जावंक शकता? हय अशें जावंक शकता. आनी हेचेर DOPन कित्याक अजून पर्यंत एक्शन घेवना? कुर्का पंचायती म्हटल्यार ही कुर्का पंचायत जी आसा ती खंयची न्यू बॉडी जाल्या 70 म्हणटा पळय तशी आतां कुर्का मूळ पंचायत जावंक सोदता दिसता. म्हटल्यार आपणाचे रुल्स हे आपणाचे न्यू रुल्स हाडून ते रेजोल्युशन मांडूंक सोदता. हेंकां सेक्रेटरीकूय खबर ना की बाबा अशें रेजोल्युशन घेवपाक जायना म्हणून. तो सांगता म्हणून आपूण जाय तशें बरोवप. हे इलिगल कट केला म्हणून कळटा. कळटा. सो इलिगॅलिटी आसा हिंगा. आनी वयल्यान गव्हर्मेंटाचे प्रॉपर्टी तुमी गव्हर्मेंट सर्वंट आनी गव्हर्मेंटाचे प्रॉपर्टी तुमचीच प्रॉपर्टी कोण हडप करूंक सोदता. सो तुमी आतां कंप्लेन घेतला? घेतले. तुमी कंप्लेन करतले? ना आमी कंप्लेंट घेतल्या न्हू. आतां आमी फुडें रिपोर्ट बी करून मागीर हेजेर एक्शन घेतले. कितली झाडां अशी डॅमेज जाल्या हांगासर तुमच्या सर्वे प्रमाणे? आतां तुमी हांगा येयल्या हांगासर इन्स्पेक्शन केला न्हू. सो कितली झाडां तुजी रेकॉर्डा प्रमाणे कितली 42 अशी डॅमेज जाला? आनी अप्रूव्ड कितली केल्या हांगासर? अप्रूव्ड 30 आनी कसली झाडां ही? मूय तिरफळ अशी पण अशी झाडां हें करून जाता. आनी वयल्यान जंगली झाडां जे बावडे कोण सिरियसली दारां करूंक सोदता ताका परमिशनां घेवची पडटा सगळे जी फॉरेस्टाची. आनी हिंगा डायरेक्ट फॉरेस्टाची नासतना परमिशन हें कातरीत रावप इलिगल. आनी तें जाल्यार गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी पात्रांव जाता. अरेस्ट केला. आतां फुडें अरेस्ट केला तेजें नांव कितें? तेचें नांव आनंद. आनंद कोण तो? आनंद एलेगुटी. हो अल्लाकुटी कोण? कोणा पूण तुमी ताका कांय डिटेल्स विचारूंक ना बाबा हें कितें कोत्तालो तूं गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टीन तूं कितें कोत्तालो काय म्हणून? विचारलें ताका ते नंबर बी कित्याक घातल्या परमिशन तो आपल्याकडे परमिशन कांय ना. परमिशन नासतना तो तुज्या गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन हें कोत्ता? परमिशन बी कांय ना. मग आमी ताका आतां अरेस्ट केला. आतां ताका आमी ऑप्शन धरून परत पूण परमिशन तुमचें कांय नासतना तो तुमच्या प्रॉपर्टीन येयलो गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टीन तें जाल्यार हावजींग बोर्डाचे एटलिस्ट कितें तरी डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस केला तेणी कांयच ना. कोणाच्या हितून येयला मागीर तो? कोणें सांगलें आमकां कांयच पावना ते. आनी कोणी सांगलें कितें सांगलां तेणी? तूं कोण म्हणटालो सराक म्हणटालो गौतम ना तुमकां आमकां कांय हांव ना. तुमी आतां ताका विचारूंकय ना? दवरला पळय ताका अरेस्ट केला पळय ताका? सरच उलयतालो तेच्या तुमी फॉरेस्ट ताका तो आमदार न्हू, तूं फॉरेस्ट ऑफिशियल न्हू. तो सांगतालो म्हणून तो फाल्यां तेजे हेजेर हें करचें ना. तुमी इन्वेस्टिगेट करूंक जाय न्हू. आतां आमी ताका व्हरोन
कस्टडीन आमचे ताका सगळे विचारतले. जेन्ना ही JCP सकयल देंवताली तेन्ना हांवें पळयल्ले आनी तेजे वॉच केले हांवें तेजेर. मागीर इमिडियटली म्हाका हेगडेवार इस्कॉलान वचपाक जाय आसलो रिपोर्ट करपाक. म्हाजो आमचो रिजल्ट आसलो आनी येयल्या उपरांत हांवें पर्सनली विजीट केले हांगा आनी हांगा पळयले हांगा सगळे हिल कटींग जातले म्हणजे आमचे झाडां मारलेली आहा. सामको डायरेक्ट थंयसर गेलो घरा कडेन कित्याक म्हाका खबर आहा ते थंयसर शिरवरकर हितून तेका रोड जावं म्हणून आनी हांव तेजेर ऑब्जेक्शन ना तेका जावत रोड कित्याक हे आमचे हॉस्पिटल बांदलेलें आहा आनी त्या प्रमाणे हांव तेजेर ऑब्जेक्शन ना. पूण हांव म्हाजी पर्सनल हांव गाडी घेवन हांगा येयलो आनी मागीर एक रावंड मारून विचारलें तेका कडेन हो म्हणटा हावजींग बोर्डाचे म्हणटा हिंगा डेव्हलपमेंट चलता. कोण सांगता? तो एकटो सर्वेर आसले तीग जाण आनी ते म्हाका मोबायल हांवें नासलो. तीग जाण म्हळ्यार हे हावजींग बोर्डाचे सर्वे हे चलता प्लॉट. सॅटर्डेची ते वयल्यान आतां 10:30ची आयज सुनवार न्हू. आतां 10:30ची खबर सांगता तुका. हांव सुनवाराचीच सांगता. हय 10:30चे हांवें तेका इन्स्पेक्शन केलें पर्सनली गेल्लो. तेका म्हणटा हांवें ही कंप्लीट ना ही हावजींग बोर्डाची डेव्हलपमेंट करता. कितें डेव्हलपमेंट करता हांगा घरां बांदपाचीं आहा. हांव वगी रावलो. कसली घरां आतां घरां म्हणल्यार हावजींग बोर्ड म्हटलें कितें आमकां हांगा ग्रावंड ना आमकां हांगा आमी रोडटा हांगा ग्रावंडाक आनी ही प्रॉपर्टी हावजींग बोर्डाची आमची कुमदिताची जमीन ही प्रॉपर्टी सगळी एक्वायर केला बाय जेन्ना चेअरमॅन आसलो सिल्वेरा तेन्ना ही सगळी आमची हावजींग बोर्ड आसलो कुर्का पळय हावजींग बोर्ड आहा आमचे कुमदिता सगळी तेणी घेतलेली आहा. 39/5 48/1 खंयची सर्वे नंबर पळय तेणी सगळी हावजींग बोर्ड हावजींग बोर्डाक दिल्ली आहा. आतां कित्याक दिल्ली आहा आमी रोडटा हांगा आमकां लोकांक प्रॉपर्टी जाय आमकां ग्रावंड ना आमकां पंचायत ना आमकां हे आमचे कितें कसलीच फॅसिलिटी ना आनी आमी इतले रोडटा आमकां प्रॉपर्टी आमी थंयसर लोकांची प्रॉपर्टी घेवंक सोदता. पूण तरी आसून आमकां हेणी सिल्वरान सगळी प्रॉपर्टी कम्युनिटीची इकलेली आहा हावजींग बोर्डान. ही सामकी वॉश जाल्ली आहा ना मुद्दम काडून रिकॉर्ड पळया. जेन्ना हे आमचे सिल्वेरा जेन्ना हे चेअरमॅन जाल्लो तेन्ना सगळी हावजींग बोर्ड आमची कम्युनिटी तेच्या हातीन गेल्ली आहा हावजींग बोर्डाचेर मुद्दम रिकॉर्ड काडून पळया. हांव पळयता पर्सनली. तुमी हावजींग बोर्डाचे मागीर हावजींग बोर्ड हें इल्लीगल आतां कितें चल्लां ते इलिगली ट्रेसपास जाल्ले दिसती पडटा तुका कितें जालां पळय तें इल्लीगल केलां म्हणून. इल्लीगल मरे. सो तुमच्या आमदारान नोटिसां काडलां हें तुमकां खबर नासली पयलीं. हे आतां गडगडत जाल्ली आहा म्हाका रातच्यानूय केला जाल्यार कांय कळना. तुमच्या प्रॉपर्टीन कोत्ता तुमकां खबर आसना आमदारान सांगचें पडटा तुमकां. इतली व्हडली एरिया डिस्ट्रॉय करपाक एके रातीन जावं शकता. एका रातीन जावंक शकता. कांय सांगूंक शकना. पूण आतां तुका दिसता न्हू इल्लीगल जाला म्हणून सो तुवें कितें एक्शन घेतलां. हांवें ऑलरेडी म्हाज्या ऑफिसराक इन्फॉर्म केल्लें कंप्लेन केलें. आतां कंप्लेन करपाक वचपाक सर म्हाका राव. ना पूण आमदारान तूं त्या हावजींग बोर्डाचो न्हू तुवें कंप्लेन करूंक जाय न्हू. हांव वयपाक तूं कंप्लेन करतलो मरे आतां. कंप्लेन करता. हां तुमी कंप्लेन करतलो मरे. ओके सो आनी तुमी तुमच्या एका हावजींग बोर्डा चेअरमॅनाक बा सांगला. हय ऑलरेडी इन्फॉर्म केला. हां आतांच इन्फॉर्म केला. कोणें केलां तें खबर आहा तुका ओ तुमी हें करतले. ना आमकां खबर ना आमी पुलिसेक कंप्लेन लॉन्च आतां आमदार म्हणटा दोग जाण कितें हिंगा उबे आशिल्ले तेंचें नांव आंदोलन सांगलें सो तेंचेर कंप्लेन जातले मरे. कंप्लेन जातली. आनी हेजेर एक्शन घेतले मरे तुमी. लिगल कितें प्रोसिजर कितलीं झाडां उडयल्या तुमच्या हितूंतली प्रॉपर्टींतली. पोवची पडटली. पूण उडयल्या मरे झाडां उडयल्या कातोल्ल्या. पोवची पडटली आमकां आतां. दिसती पडटा पळय तेजेर दिसता तुका झाडां कातोल्ल्या वो ना. अशें दिसता की कातोल्ल्यान दिसता. मागीर गेली खंय ती कितें सांगू. प्रॉपर्टी तुमची तुका खबर ना तुज्या घरांतल्यो वस्तू खंय गेल्यो पळय त्यो. आतां सद्या तरी हां खंय गेल्या कांयच खबर ना. आतां हिंचे वस्तू गेल्या आतां हिंची झाडां गेल्या ते आतां तूं कितें म्हण दितलो कंप्लेन झाडां येयली म्हणून कोणान. आमदारान सांगचें पडटा पात्रांव तुमची ओनर तुमची प्रॉपर्टी. आमी पळय एवरी टायम 1-2-3 आतां गेल्या विकानूच हांव हांगा येवन गेला तेन्ना सगळें सारकें आहा. सारकें आहा. इवन हांगासून रावंड सुद्दां मारला. इवन ही प्रॉपर्टी फुली डेन्स आहा. कांयच खंयच येना. कांयच ना. गेल्या विकानूच येवन गेला हांव. मागीर केन्ना गमलें तुका हें. ह्या आयज सराची फोन मारलो की अशें जाला म्हणून. तशें ही जालें. गजाल 8 दिसां पयलीं जावना. ही गजाल फक्त 2 दिसां पयलींच जाल्या. हां आनी एवरी ऑल्टरनेट डे म्हणजे 2 दीस सोडून आमी हे प्रॉपर्टीन येता. सो आतां 2 दीस पयलो येयल्लो तुवें सोमारा येयल्लो. तेन्ना कांयच नासलें. रोखडेंच चेंज जालें. तुमी एक्शन घेतले मरे तेंचे पुलीस कंप्लेन करतले मरे. नाव कितें सर तुमचें. नरेश बोगडे.